तुम्ही 2 दीस पयलीं आसतले की जो क्रायम ब्रांचींतल्यान जो सुलेमान सिद्दीकी हो लँड ग्रॅबीन भितर आसलो आनी तेजो व्हिडिओ जो CCTV फुटेज जो व्हायरल जालो तो जेलींतल्यान भायर सरता आनी थंयच्यान पळोन येता म्हणून हो व्हिडिओ तुमी बरो फेमस जाला आनी पयला आसतलो. पण काल जो अमित नायक जो IRBचो कॉन्स्टेबल आहा तेणे ताका हेल्प केली भायर सरपाक आनी तेणे गाडयेर बसोन तुमी त्यो फुटेजी पयले आसतले गाडयेन बसोन कसो तेणे हेलो तो आतां अमित नायक खंय तरी राती ताका धरलो तो हुबळी खंय तरी पुलीस स्टेशनान सरेंडर जालो आनी तेज्या मागीर आमकां शॉकिंग एक गजाल आयकूंक येयली की ही जी जेलींतल्यान भायर सरपाचें जे प्लॅनिंग आसलें गेले 8 दीस चालू आसले म्हणून आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा आनी ताका भायर काडपाक सुलेमान सिद्दीकीन जे IRB कॉन्स्टेबल आहा ताका टोटल 3 कोटीची ऑफर दिल्ली. तेणे अशें सांगलेलें की तूं 3 कोटी तुका घे आनी आपल्याक हांगाच्यान भायर काड म्हणून अशी ऑफर दिल्ली. त्या ऑफरीचेर जो IRB जो अमित नायक आहा कॉन्स्टेबल आहा तेणे ही एक्सेप्ट केली आनी ताका तुमी पयला आसतलो जे CCTV फुटेजीन कसो ताका भायर काडटा आनी फ्रिली ताका कसो गाडयेन बसोन ताका व्हरता. पण आतां त्या अमित नायका आतां अरेस्ट केला थंयच्यान ते आतां टीम गोंयान येवपाक भायर सरल्या. पण सुलेमान सिद्दीकी ताका अजून क्रायम ब्रांच पुलीस आनी नॉर्थांतले सगळे जे पुलीस आहा ते ताका सोदतात आनी ताका धरपाचो प्रयत्न करता. सो म्हजी अशी गजाल म्हटल्यार जाका सो सुलेमान सिद्दीकी हो पयलींच्यान फ्रॉड म्हणून ह्या लँड ग्रॅबिंग केसीन पडलेलो तसोच अमित नायकाच्या जे ऑफर दिल्ली ताकाय तेणी फ्रॉड केले आनी ताका ते सांगले प्रमाणे ताका पयशे मेळोंक ना आनी जेन्ना त्या हुबळी जे प्लेसीर पावले आनी थंयच्यान तो नाच जालो आनी हो बाबडो जो पुलीस आहा तो तितून फसलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.